नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन अदिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयली पळय चिमकेल खबरो. म्हजे घर येवजणे खाला आनीक 3000 सनदांचे करतले वाटप. 12 वर्सां पुराय जाल्ले खातीर दरेका मतदारसंघात कार्यावळी करतले आयोजीत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांची माहिती. कुडचडेर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातलो दुबावित सोहम नायकाक तिसऱ्या प्रकरणात मेळत जामीन. केपें न्यायालयान दुबावित सोहमाक दिलो दिलासो. म्हापशें दत्तवाडी कामत गार्डन कॉम्प्लेक्सांतल्या एका फ्लॅटात शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो. एक जोडपे जखमी, उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल. शिवोले संकेत दाबोळकर या तरणाट्याच्या दुखेस्त मरणा उपरांत थळावे पावले पुलिशेत. ही थार खासगी आणि थार गाडयेचो ड्रायव्हर आशिल्लो नशेत. थळाव्यांनी केलो सणसणीत आरोप. आपूण करचो ना भाजपात प्रवेश. आमदार रेजिनाल्डोन केले स्पष्ट. जाल्यार 2026 मंत्रीपदाच्या आपूण आसतलो सर्तीत. आमदार मायकलाचो दावो. आणि मडगाव रेल्वे स्टेशना लागसार पार्क करून दवरिल्ल्या ट्रेनीच्या डब्याक लागलो उजो पालोवपीदान उजो हाडलो नियंत्रणात. देवादयेन टळी जिवीतहानी. आता खबरो विस्तारात. सरकारी, खासगी आणि कोमुनिदादचे जमनीतली घरां नावाचेर करपी म्हजे घर येवजणे खाला आनीक 3000 अर्ज निकालांत काढल्यात. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत खाशेली कार्यावळ आयोजीत करून 3000 घरांच्या सनदींचे वाटप करतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली. केंद्र आणि राज्य सरकाराच्या येवजण्यो कोणच्यानी पावोवपा वांगडा एनडीए सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाल्ल्या खातीर दरेका मतदारसंघात कार्यावळी आयोजीत करतले. भाजप, मगो आणि सरकाराक फाटबळ दिवपी अपक्ष आमदारांची शुक्रारा पणजे बसका जाली. पंचायतींतल्यान म्हजे घरी योजना नेटान सुरू करपाचें थारायलां, जेणे करून म्हज्या घरांतल्या सगळ्या तरेचे फॉर्म्स सगळ्या लोकां पर्यंत पावले. तांच्यानी जाता तितके बेगीन भरून दिवचे आनी तेंचो क्लियर कट सनदी आनी रेग्युलरायझेशन ऑफ हावस सर्टिफिकेटी तांच्या हातांत दिवपाचें आमी थारायलां. आमी हेल्थ विथ आयुर्वेदा म्हणजे चॅक बाय दोतोर 1.0 हेच्या अंतर्गत प्रिव्हेंटीव हेल्थ चॅकअप हो कॅम्प सुरवात केलो. आता 50,000च्या आसपास लोकांनी ह्या योजनेचो फायदो घेतलो. आता हेल्थ विथ आयुर्वेदा चेक बाय दोतोर 2.0 हो कार्यक्रम सुरुवात केला. त्या कार्यक्रमाचे डिस्कशन जाले आणि सगळ्या लोकांच्या मदीं हो प्रिव्हेंटीव हेल्थ चेकअप लोकांनी तुका फायदो घेवचो. प्रायमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इन्क्लुडिंग द प्रायव्हेट हॉस्पिटल, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द आयुर्वेदा धारगड आणि आयुर्वेदिक कॉलेज हांच्या मार्फत वचून फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट गोंयकारांनी फुकट घेवची, जेणे करून तेंचे प्रिव्हेंटीव हेल्थ चेकअपूय जावचे. इन फ्युचर लोकांक अशा पद्दतीचो फुडली दुयेंसां जावची न्ही म्हणून ह्या हेल्थ विथ आयुर्वेदा ह्या कॅम्पाचे खूप मोठ्या प्रमाणात आयोजन त्या आमच्या सरकारान केला. ताजोय फायदो घेवचो. मतदारसंघातल्या विविध कामाच्या विशीं डिस्कशन जालें. त्यांची कामां स्पीड अप कशा पद्दतीन करप हाजेरूय डिस्कशन सगळ्यांच्या संदर्भात जालें. आणि नक्कीच की आमी परत एकदा जे म्हणटा की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें स्वप्न की विकसीत भारत 2047 ते विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर सगळ्या लेवलाचेर करपाचो प्रयत्न हो आमचो आसा. त्या खातीर सगळ्या तरेच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा. आमी सगळे जाण जे एनडीए अलायन्स आनी अलॉंग विथ द इंडिपेंडंट एमएलए मेळोन आमी सगळीं कामां फुडें करत आसा. देव म्हज्या घराचे 3000 योजने रेडी जाल्या. ती टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ 10 ते 11 आपल्या जून. आणि नॉर्थ गोवान एक कार्यक्रम आणि साऊथ गोवान एक कार्यक्रम असे 2 वेगवेगळे कार्यक्रम जातले. आणि ज्यांची ऑर्डर रेडी आहा त्यांच्या पर्यंत मेसेज पावता आणि कार्यक्रम ठरतले. तर मिनिस्ट्रीचे किती बसाबस झाले आयच्या मिटिंगेत डिस्कशनाचो विषय आशिल्लो. आत्ता इलेक्शनाचेर चर्चा करपाचो विशयच नाशिल्लो आमचो. आत्ता आमी रुटीन जी 3 म्हयन्यांनी एकदा मिटींग घेता. मार्चाच्या पयली मिटींग जाली सगळ्या आमदारांची कंबायनली. सेम मिटींग आमी आतां आयोजीत केली. कारण बाकीच्या एरियेत आत्ता तरी आमी ओवरऑल बाकीच्या विकास कामाचेर आनी ऑर्गनायझेशन कामाचेर भर दिता. कुडचडेच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातला दुबावित आरोपी सोहम नायकाचो शुक्रारा केपें जेएमएफसी न्यायालयान जामीन मंजूर केलो. सोहमा आड दाखल केल्ल्या 5 प्रकरणांमदलें हे तिसरें प्रकरण आसून ह्या प्रकरणात न्यायालयान ताका दिलासो दिला. ह्यान पयलीं तशे 2 जामीन मंजूर जाल्ले. ह्यान पयलीं दुबावित सोहम नायका आड गुन्यांव फाट्यान 2 आरोपपत्र दाखल केल्यात. कुडचडे लैंगिक अत्याचार प्रकरणातलो आरोपी
सोहम नायक हाका आयज केपें कोर्टान तिसऱ्या केसीक भितर बेल दिल्लो आसा. ही केस क्रायम ब्रांचा कडेन आशिल्ली आनी क्रायम ब्रांचांतली सोहम नायकाचेर लागू जाल्ली ही सगळ्याकाय पयली केस आशिल्ली आनी सुरवातेक ह्या केसीक भितर सोहम नायकाच्या विरोधात चिल्ड्रन्स एक्टाच्या विरोधातूय गुन्यांव नोंद केल्ले. मात ह्या केसीचे कांय दिसा पयलीं केपें न्यायालयांत क्रायम ब्रांचान आरोपपत्र दाखल केले. तातूंत भितर चिल्ड्रन्स एक्ट हो म्हत्वाचो जो गुन्यांव आशिल्लो तो ड्रॉप केलो. ताका लागून आज केपें कोर्टान सोहमाक परत बेल दिला आनीक सोहमाचे जे 5 केसीस दाखल जाल्ल्या तातूंत भितरलो तिसऱ्या केसीक ताका बेल आसा. सुशांत कोंकळकार, गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांव साकून. दत्तवाडी म्हापशे कामत गार्डन कॉम्प्लेक्सातल्या एका फ्लॅटात शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागलो. हातूंत फर्नांडीस जोडपे जखमी जाले. उजो पालोवपी दळाक हे घडणुके विशीं कळीत केले उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उजो नियंत्रणात हाडलो. मायक्रो ओव्हनात शॉर्ट सर्किटाक जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिली. मजगतीं उज्यांत जखमी जाल्ल्या जोडप्याचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. आमकां म्हापसा फायर स्टेशनर कॉल केले कामत गार्डन हेचे बिल्डींग नियर म्हापसा एम्युलेशन घरा कडेन उदक येता. इमिजिएटली आमच्या म्हापसा फायर स्टेशनान ड्युटी करून ते टर्न आउट केले. आमचे टर्न आउट करून हांगासर पळयले कामत गार्डन बिल्डींग नंबर 12 फ्लॅट नंबर F2 हेच्या भितर एक मायक्रो ओवन आहा शॉर्ट कितें सर्कीट जालो आनी तेच्या खातीर फायर इन्सिडंट जालो. ही जी मेल आनी हे ते फिमेल जे आसले जे दोन पळयले ताका हेजे पार्शियली पॉयंट इंजरी जाल्या बिकॉज ऑफ दॅट मायक्रो ओवन. इमिजिएटली आमचे हिनी ते करून आमी फायर एक्सटिंग्विशर घेवन हे करून ते फायर जो आहा तो अंडर तो कंट्रोल हाडून ते कंप्लिटली एक्सटिंग्विश ते केले. तर इंजर्ड कोण आसा तांकां हेजे 108 एक हॉस्पिटलांचे नियरस्ट शिफ्ट केले. नांवां कळ्ळा साहेब कोणाची तेंची? नांव एकट्याचें नांव आसा रेजी ते फेर्नांडीस रिता फेर्नांडीस रेजी आनी रिता फेर्नांडीस. चड लागला काय मातशें पार्शियल अशें? पार्शियली मातशें जे फुडल्यान बंद तेजे होता जाल्यार ती कुकींग थंय करताली तेन्ना मायक्रो ओवनान खंय तरी सस्पेक्टेड अशें ती शॉर्ट सर्कीट जावन ते बंद केले जालें. LPG असेल ते सेफली भायर ते काडून शिफ्ट केले. शिवोली संकेत दाबोळकर या तरणाट्याच्या दुखेस्त मरणा उपरांत आता थळावे खुबळ्यात. ही थार खासगी आमकां ड्रायव्हर आनी गाडयेचो धनी पुलीस स्टेशनाचेर हजर जाय तशेंच पुलिसांनी खर कारवाय करपाक जाय अशी मागणी तिडकल्ल्या थळाव्यांनी केल्या. पळयात. शुक्रारा फांतोडेर शिवोले खासगी थारीन मुखावेल्यान येवपी दुचाकी चलोवपी संकेत दाबोळकार ह्या 32 वर्साच्या तरणाट्याचो जीव घेतलो जाल्यार आनीक एक 12 वर्साचो भुरगो गंभीर जखमी आसा. राज्यांतल्या व्हड प्रमाणात रेंट कार ह्या वेवसायाक लागून लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. येरादारी नेम पाळनाशिल्ले आनी वेगान गाडयो धांवडावपी पर्यटकांक लागून दिसपट्टे अपघातांचो आंकडो वाडत आसा. लोकांक जीव मुठीत घेवन भायर सरचे पडटा. पूण हे सगळे आनीक कितलो तेंप. शिवोलेचो भिरांकूळ अपघात, तातूंत गेल्लो तरणाट्याचो बळी, सरकार आतां तरी गंभीर जातले वय. रेंट कार वेवसाय गोंयांत कित्याक जाय आमकां? जीव घेवपाक पर्यटक गोंयांत येवन मस्तेपणां करून अपघातांत निश्पाप लोकांचो बळी घेवन बेल घेवन आपल्या राज्यांत परततात. मरण आयिल्ल्या त्या फामिलीचें कितें? आवय बापायक आयज भुरगो ना, तांच्यांनी करप कितें? पाशये सोंपिल्ले आनी खुबळिल्ले लोक जाप मागतात. आता सरकार हाजेर कसली खर पावलां उबारतले हाजेर सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा. ड्रग्स एडिक्ट तीन माल लोन गेलो आनी पुलीस ताका सांगता कित्याक मेडिकलाक धाडला म्हणटा ताका. केन्ना धाडलो मेडिकल ताका? पुलीस सांगता पूण मेडिकल जाला 7 एक्सिडंट जाला, संक एक्सिडंट जाला तो. केन्ना धाडटले का मेडिकलाक? ताका हांगा फॅमिलीची हालत पळय कितें जाल्या ती वचोन आतां. कित्याक रेंट कॅब जाय आमकां? ती रेंट कॅब गव्हर्मेंट प्रायव्हेट कार ती प्रायव्हेट कार कित्याक रेंट कॅब कित्याक फोन करिना गव्हर्मेंट? आतां तिची फॅमिलीची कोण टेक केअर करतलो? पुलिसांक खबर ना, प्रायव्हेट कार खबर ना. हांगा हाडा पळयता आमी कितें करता तो. 4 दिसांनी बेल घेतलो वयतलो गांवांत. ते दिल्ली कार बॉम्बे कार हांगा आमकां ते पुलीस खबर ना हांगा. ते प्रायव्हेट कार ती ताका हाडी सर आमी वयचे ना. ओनराक हाडटा. ते गाडी घेतल्या पळय ओनराक हाडटा का? ओनर लोकल रजिस्टर कोणा गाडी कोणा नांव आला ते आणू कोणी तेका आपय तेका हांगर. ओनर ड्रायव्हर न्हिदला तो बरो तेका ओनराक हांगर आपया. ओनर कोण जाय आमकां? तो ओनर कोण आमकां कळोंक जाय. तो मेडिकल टायट आहा दिसता. म्हाका दिसता तो इतलो टायट आहा तेका चलोंक सारकें जायनासलें. आतां इतलो तेंच्यांनी पुलिसांनी हाडूंक जाय आसलो न्हू. पुलीस कितें करता? आनी जे पळय चल्लाय शिवोलेन त्या पुलिसांनी कितें तरी एक्शन घेवंक जाय. ते तलाशा सकाळी रातचे ते सकाळी सोंपता.
ते म्हाका दिसता तो तलाशांसून येतालो आनी तेणी नशेर आसतो ड्रग्साच्या काय सोरोपी आला तो हांवूय नकळो पूण तो दिसता तो सोरोपी आसलो जाल्यार ड्रग्स सोडला हेचेर कितें तरी सरकारान एक्शन करची नाल्यार त्यांनी हे पळय चलता हे गोंयांत जाल्यार सीएमान तरी राजिनामा दिवपाचो आनी गोंय राष्ट्रपती राज करून दवरपाचें इतलें सांगता हांव. आयकात पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी आमदार लोबोक कितें सांगपाचें आसा तें. इट्स अ होलिस्टीक अप्रोच जशें न्ही की तुमी प्रेस विचारले आमी कितें करता तें इट इज नॉट टू कमेंट इट इज टू फायंड सोल्युशन्स टू दीस प्रॉब्लेम बॅन केलं जाल्यार सोल्युशन काय सिस्टम घाल्यार सोल्युशन काय कितें करपाचें आसा बीइंग अ टुरिझम डेस्टिनेशन सो आय थिंक द चीफ मिनिस्टर इज टू होल्ड इंटर डिपार्टमेंटल मिटींग इन अ होलिस्टीक अप्रोच. काल शिवोले सुद्दां एक बरो एक्सिडंट जाला सो एक्शन कितें घेतली हेंचेर काय अशेंच उरतलें. एक्शन म्हणटा पळय ती आमी मुख्यमंत्र्याकूय सांगलेलें आहा की कायदो हेचेर हाडपाची गरज आहा. एमेंडमेंट टू द एक्झिस्टींग जे पुलीस एक्ट आहा तेजेर एक जर आमी गोंयचो कायदो म्हणून हाडीत पण सोरो पिवन गाडी चलयता तो मेवलो सांपडलो वो एक्सिडंट जालो आनी कोण सोरो पियाला म्हणून कळलें तेका पयलीं एक 2-3 दीस भितर जर न्हू ही गोज डायरेक्टली इन ज्युडिशियल कस्टडी एंड वेन दीस लॉ इज देर इन फोर्स जाल्यार नो बडी वील डेअर ड्रिंक एंड ड्रायव्ह. नो बडी वील ड्रिंक एंड ड्रायव्ह. लॉ ना तसो. तूं दाखय म्हाका खंय आहा तो दाखय. सो हो लॉ हाडपाची गरज आहा. सगळे कंट्रीनी आसा हो पुलीस वचून चॅक करप एज 40 MLAs ऑफ द असेंब्ली आनी मुख्यमंत्री म्हणून तेणी कायदो हाडपाची गरज आहा. सप्टेंबरान असेंब्ली येता. हांव सगळ्यां कडेन मागता तुमी आतां प्रिंट आनी सोशल मिडिया आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आहाय तुमी सगळे जाण हो डिमांड घाला मुख्यमंत्र्या कडेन घाला डिमांड. हांव बरोवन घालतलो. माय लेटर इज गोईंग टू हिम. सो सॅड की रेंट कार आमी बिजनस म्हणून करतात पूण कार दिनात तांकां एक हर्सवॅन दितात बिकॉज दीस ट्युरिस्ट आर ऑल ड्रंक आनी आमचो यूथ आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो आमचो दांड्या वयलो आमकां यू नो he has expired and the other one is very serious. I think there should be strict implementation of really rules that the one whoever is drinking. गोमंतक टीव्ही खातीर विना मांद्रेकार. आपूण भाजपात प्रवेश करचो ना अशें कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनॉल्डोन स्पश्ट केलें. आपूण अपक्ष म्हणून वेंचून आयिल्लो देखून भाजपात सामील जावपाचो प्रश्नूच ना पूण मतदारसंघाच्या उदरगती खातीर सरकाराक समर्थन दिवप गरजेचें आशिल्ल्याचें रेजिनाल्डोचें म्हणणें. मजगतीं 2027 मंत्रीपदाच्या सर्तींत उरतलो अशे संकेत आमदार मायकल लोबोन दिले. गोंया पासत बरें जावपाक जाय. बरें जावपाक कितें करपाक आहा जाल्यार रेजिनाल्ड इज वन पर्सन यू कॅन कावंट ऑन. वी हॅव नेवर डन. हांव आतां वेर आय एम आय हॅव नेवर मुगे कॉन्ट्रिब्युशन कांय ना मेजर डिसिजनाक. खंयचे डिसिजन आहा मेजर डिसिजन्स वेनी कॉन्ट्रोवर्ट डिसिजन्स मुगे कॉन्ट्रिब्युशन एब्सोल्युटली ना. I am one MLA who doesn't even interfere in any of such type of controversies, nor there in any deals whatsoever. आमी कोणागेले कित्यांतूय इतले हें जाता. इवन आतां हांव IDC चेअरमॅन एक प्रॉपर्टी विकपाक वो एक कितें करपाक हांव ना ती मुगे काम केलां आनी मुगे काम केलां जात तितू बरे भाशेन फॅसिलिटी केले जात तितू बरे भाशेन हांवें काम केलां फॉर IDC ते इम्प्रूवमेंट करपाक आनी ऑलमोस्ट 4.5 years somehow we have managed to do some work there. बरें जाता थंय आसा म्हटलें आतां बरें जायना अशें हांवें म्हणल्यार आतां बरें जाता थिंग हांव पावलोलो. सो आतां मुखार देखून तूं आतां सडनली तूं म्हणटाय कॉपरेज पार्टी कोण आनी कितें म्हणटाय आनी कितें म्हणटाय. इफ एनीथींग जर इफ समथींग बेटर कॅन बी डन फॉर द स्टेट ऑफ गोवा वी आर देयर. आर यू प्लॅनिंग टू जॉइन एनी पार्टी? सॉरी तुम्ही सध्या आसा एनडी रावंड आसा सो फुडें तुमी बीजेपीक वचपाक शकता तशें कितें ना BJP हांव वचपाक शकना. मिनिस्ट्री गावपाचें म्हणून चर्चा सध्या जाता सो तेजेर कितें आहा सध्या? कितेंय उलयता हांव खंयसरूच मिनिस्ट्रीच्या लायनीन ना. हांवें केन्ना CM कडेन डिस्कशन करूंक ना हेजेर. 2027 मिनिस्टर जातलो हांवें इतलें सांगलें. मात सध्या एक वेकन्सी हें आहा वेकंट आहा सो तेका बीन तुमी CM कडेन बीन उलयतले तुमी? पार्टी प्रेसिडेंटान आनी मुख्यमंत्र्यान आनी कोर कमिटीन डिसायड करपाची कोणाक दिवपाची
चड डिले करपाचें न्हू. आमचें कोणाचेंच ऑब्जेक्शन ना, कोणाकूय दिल्यार परवडटा. तुमकां दिल्यार राखया तुमी. ना ना, हांव नाच रेसीन. मडगांव रेल्वे स्टेशना लागसार पार्क करून दवरिल्ल्या रेल्वेच्या निमण्या डब्याक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. ही रेल्वे शेनवारा गोंयासावन पनवेल वचपाची आशिल्ली. उजो पालोवपी दळान घडणूकदार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. मात उजो कसो लागला हाचें कारण मात कळूंक ना. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. Incidents of fire in one of the ports of the stable dredge in Macau Yard was noticed somewhere around 2:50 hours today. And immediately it was informed to the fire brigade, Macau. This stable dredge, it was in all the coaches of the stable dredge, they were in locked condition. And it appears it would be some misprint. As of now, we are not sure whether it's misprint or something. But we will be investigating, and CDA supervisor team is being formed to investigate this incident. Immediately after, once the fire brigade arrived, prior to that, because since our line is electrified, the electric power was shut down, and that coach, that particular coach, which had caught fire, it was moved away from the rest of the coach. That's how other coaches could save it. So only this coach was, and fire brigade immediately on informing them, they reached that spot and extinguished that fire. So extent of damage will be assessed now by this committee. मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या काही मीटर अंतराचेर म्हणजे MCC ग्राउंडाच्या मुखाले सायडीक जे रेल्वे ट्रॅक आसा थंय एक ट्रेन पार्क करून दवरिल्ली. ही ट्रेन फाल्यां पनवेल, गोवा टू पनवेल वचपाची. ताजो जो लास्ट बोगी आसा, जाका लगेज बोगी म्हणटात, ताका अचानक उजो लागलो दनपारां. आणि ताचे नंतर रेल्वेचे कर्मचारी, RPF, रेल्वे पुलीस रोखडेच धांवन हांगा आयले. तांणी फायर ब्रिगेडीक कळयलें. फायर ब्रिगेडी पावली. त्या जो पर्यंत फायर ब्रिगेड पावता तो पर्यंत रेल्वे कर्मचारी RPFन फायर फायटिंगाचें काम, जे भितर फायर हायड्रंट आसा ते काडून स्टार्ट केल्लें. जवळ जवळ 12 फायर हायड्रंट वेगवेगळ्या बोगींतल्यान हाडून तांणी मारून उजो पालोवपाचें काम केलें. फायर ब्रिगेड आयली. फायर ब्रिगेडीक येवपाक थोडोसो वेळ लागलो, कारण हांगा डायरेक्ट एक्सेस, रोडाचो एक्सेस नाशिल्लो. सो फायर फायटरान आतां हे कंप्लीट जो उजो आसा ताजेर कंट्रोल घेवन पालयल्लो आसा. सगळो ताजे पर्यंत रेल्वेनी बी सेफ्टी म्हूण जो डबो आसा ताका सेपरेट इंजीन हाडून उजो लागेल त्या डब्याक लास्ट आशिल्ल्या कारणान ताका सेपरेट केलो, म्हणजे तो उजो दुसरे ट्रेनीक पावचो न्ही. पूण अशी दिसून येता, रेल्वे अधिकाऱ्यां कडेन आमी उलयले, ते म्हणटात की हो घातपाताचो काट आसूं शकता. हाजेर आमी इन्वेस्टिगेशन करतले, कारण बंद ट्रेनीक कसलेंच हें नाशिल्लें, ताका लागलो कसो हाजेर एक हें आसा. अजून पर्यंत हाजें रिजन कळना. फायर फायटर म्हणटा की आमकां रिजन कळना, आमकां थोडेशे त्रास जाले, पूण उजो सद्याक पालयलो आसा. लॉस हें एक बोगीचें लॉस जाल्लें आसा. जो लगेज बोगी आशिल्लो ताका भरपूर लॉस जाल्लो आसा. म्हणटकीर खातीर मडगांवच्या गौरंग प्रभू मुलकार. शुक्रारा भाजप, अपक्ष आणि मगो आमदारांची बसका जाली. हे बसकेक सगळ्या आमदारांनी टॅक्सीचो विशय नदरेक हाडून दिलो. डिजिटल टॅक्सी धोरण हाडपाची गरज आमदार मायकल लोबोन उक्तायली. हे विशयाचेर कितलेशेच फावटी मुख्यमंत्र्यांकडेन बसका जाल्यात. देखून 100% ह्या विशयाचेर तोडगो काडटले. सप्टेंबर मेरेन हो विशय जाग्यार पडटलो अशें आमदार मायकलान सांगलें. इश्यू आयज आमी सगळ्या आमदारांनी नोंदरेन हाडलो CMच्या. हेचेर तोडगो 100% येतलो. तुमीच पयले आसतले कितले मिटिंगी जाल्यो. CM कितलो पावल फुडें मारले आनी सांगले आय एम रेडी टू रिजॉल्व इट. तेंचे कडेन मिटींग जाल्या. आनीक आतां ह्या दिसांनी मिटींग जातली आनी तेजे उपरांत गोवा स्टेट डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी येतली. गोवा स्टेट डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी ही येवपाची गरज आहा ट्रान्सपरन्सी खातीर आनी तेंचे खातीर, म्हणजे आमचे लोकल टॅक्सी ओनर आहा न्हू तेंचे खातीर. 1,500 म्हणटा आनी कोण 900 वयता. फोर्सान वयचो पडटा तेका. तशें वचप ना. तूं स्कॅन कर, स्कॅनरा वयसून ट्युरिस्टाक कळले रेट कितें आहा पयली. नो वाणपण सगळ्याक आहा. इंटरनॅशनल एवरीवेअर इट इज. हाऊ लॉंग इट विल टेक? इलेक्शन लास्ट इयर कितलीशे इज नॉट ड्युरिंग इलेक्शन. इट विल हॅपन सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो बिफोर आवर स्टेट. आता लास्ट असेंब्ली जावचे पयलीं हे जातले. सप्टेंबरा एंडा पयलीं हे जावपाची गरज आहा. हे जावंक जाय. हे आतां तुमी म्हणटा ड्रंकन ड्रायव्हिंग
हेचेरूय सोल्युशन येवपाची 2027च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर बाणावले धोलार बळी पडल्या. केशीचो सरपंच डिक्सन वाज हांणी बाणावले मतदारसंघांतल्यान 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणूक लडोवपाचो दावो केला. आपल्या जल्मदिसा निमतान उलयतना तांणी बाणावले वाठारांत केशीची उदरगत मॉडेल चालीक लावपाचो निर्धार उक्तायलो. तशेंच उदरगत महत्वाची, पक्ष न्हय. बस, येरादारी, रस्ते, हॉकर, नितळसाण अशा विशयांचेर आपूण काम करतलो अशें डिक्सनान स्पश्ट केलें. पळयात. 4 वर्सां पंचायतीन सरपंच मी कितें केलें तें सांगलें. खुबशी विकास कामां केली तुमच्या गांवांत. फुडलो स्टेप कितें? See, further step, I have already shows my intention to contest in Benali, and I have desire. I am not saying that. See, politics for me, I am a very junior, but I like to do very straight politics. Doesn't matter what the party is. Dixon will contest in 27, and the same model, what we are doing in Kavalasi, will take to Benali constituency. Benali constituency is lacking a lot of things. We are only saying that we are the best because we have the coast, but with the coast we don't have a lot of things. Infrastructure, we don't have good roads. We need better roads. We need bus transportation. As itlo tourist allo itlo लोक वयता आमकां bus system ना. Bus is pathetic. I'm fighting. We got one Kadamba which is going full. Now slowly things are changing. So we need to change the better public transportation. Unemployment. As today we have आमचे मुखार आहा आता war जाले in the Gulf, COVID जाले, सगळो लोक पोत्तून येयलो. आज आमचो जायतो लोक इंग्लंडा वयता. Situation can change at any time. They have to come back to Goa. What we gonna do? So we need to help them to build up their own, to be self-dependent entrepreneur. I like to do practical work. So like that beach cleaning. Today our beaches in Kavirasi hawker free. I want to make full Benali constituency beaches hawker free. Kolwa is a priority beach. It's a queen of all the beaches and is very close to all the people in Salsette. Maka Kolwa a clean destination korpa jai. Itaka kai na kai. There is no rocket science. You need to clear the illegalities, keep it clean, away from hawkers, no beggars, nobody selling on the beach. Beach is for purely for people to enjoy leisure and to move freely. Today you cannot even, आम्ही जेतना भुरगे आलेले कोलवा कितले हिपी जाताले तिका रावताले, they all disappear because there is no privacy. So we need to work on that. Goa was famous for hippie and we need to bring that culture. We don't like the pub culture. Pub culture is not good. Yes, we need clubs. We need to, but clubs which are disturbing the people, which are exploiting the youth continuously in the morning, 4 o'clock, 5 o'clock, getting you drunk and then you drink and driving cases. These are the things we need to control. So I need to move forward to make sure Benalim is a model constituency. गोवा प्रदेश युथ काँग्रेसीन नीट पेपर लीक प्रकरणाक लागून मडगांवांत खर आंदोलन सुरू केलें. नीट विद्यार्थ्यांक न्याय दिया, देशभरातल्या विद्यार्थ्यांक न्याय मेळचो अशी मागणी केल्ली. भारतीय युथ काँग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिम हांच्या हाजेरींत जाल्ले ह्या आंदोलनात गोंयच्या तरणाट्यांनी व्हडा प्रमाणात वांटो घेतिल्लो. केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांच्या फुडारा कडेन खेळटा असो आरोप करून शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान राजीनामा दिवपाची मागणी केली. वो पेपर लीक एक सिर्फ इस सरकार की गलती नहीं है. वो पेपर लीक की व्यवस्था जो है वो लाखों करोड़ों युवा जो पेपर देते हैं भारत देश के, उनकी मेहनत के ऊपर एक अपहार है, उनकी मेहनत के ऊपर एक लड़ाई है. हमारे देश में बीजेपी ने बहुत से झूठे वादे लाए. न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, और आज का बीजेपी का न्यू इंडिया ये है, अगर हम इनसे जवाबदेही मांगे कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं तो वो कोई स्पीच देकर, कोई इमोशनल स्पीच देकर उसका जवाब देते हैं. अगर हम बोले कि जो जिम्मेदार है जिसके कारण लाखों लोगों का, लाखों छात्रों का, स्टूडेंट्स का, युवाओं का भविष्य खतरे में जा रहा है, उस एजुकेशन मंत्री को रिजाइन देना चाहिए, तो वो इल्जाम किसी और पे लगा देते हैं. और जब अपने हकों के लिए देश का युवा, जब अपने हकों के लिए देश के छात्र सड़कों में निकलते हैं आंदोलन करने, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का काम ये बीजेपी सरकार करती है. साथियों, हाँ, मैं आपके सामने बोलता हूं, पूरे देश के युवाओं को बोलता हूं, हम वो कॉकरोचीज हैं, हम वो कॉकरोचीज हैं जो देश के गद्दारों के खिलाफ ग्राउंड में लड़ेंगे और इंसाफ लेंगे. और ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक देश का गद्दार धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं दे देता, जब तक ये इस्तीफा नहीं दे देता. उन्होंने पूरे युवाओं को कहा है कि आप देश का भविष्य है. अरे इस भविष्य को कुचलने का काम
जिस तरीके से जनता पार्टी बीजेपी कर रही है उसका पूरी तरह हमको मुकाबला करना है। उसके लिए यूथ कांग्रेस तैयार है, उसके लिए सभी युवाओं को तैयार होने की जरूरत है। जो हमारे महत्वपूर्ण जो परीक्षा इम्तिहान जो रहता है वो इम्तिहान जिस तरीके से धांधली करके जिनके पास पैसा है वही आगे बढ़ेगा सर्विस में, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ये बीजेपी ने रची हुई साजिश है और उसके तहत लगातार जो परीक्षाएं हो रही उसमें धांधली हो रही है। चेहरे कोई भी दिखाई दे लेकिन उसके पीछे कौन है ये सोचने की बात। फातोर्डा केटीसी बस स्टँडाकडेन 2 गटांमध्ये जाल्ले मारबोळे प्रकरणात पोलिसांनी 4 जाणांक अटक केल्यात जाल्यार एकलो फरार आसा। शुक्रारा सकाळी कदंबा बस स्टँड फातोर्ड्या पोरणे दुस्मानकायेंतल्यान 5 जाणांनी एका 17 वर्साच्या चांद चल्याचेर हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात तो चलो जखमी जाला। या प्रकरणात पोलिसांनी 5 जाणां आड गुन्यांव दाखल करून 4 अटक केल्या। या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। फातोर्डा पोलिसांनी आज 4 जाणांक अटक केली। हांची नांवां अशी आसात: प्रकाश हेल्मा हो नेसायचो, श्लोक शिंदे नावेली, महफूज सय्यद नावेली, सुनील बिलवर हाऊसिंग बोर्ड गोगळ हे 4 जाणांचेर आरोप आसा की हांणी एक मायनर भुरग्याक केटीसी बस स्टँडाचेर आज सकाळी लाताबुक्यांनी मारलो आनी ताका लागून हांकां 4 जाणांक अटक केल्ली आसा। जाल्यार एकटो अक्षय तलवार बोड्डा हो एब्सकॉन्डिंग आसा। फातोर्डा पुलीस हाजो सोद घेतात। ही झगडी सकाळ फुडें जाली। ह्या 4 जाणां भितरले म्हणजे टोटल 5 जाणां भितरले 3 जाण जे आसात ते मुंगूल जो हे जाल्लो एसॉल्ट केस जाल्ली मुंगूल तातूंत भितर हांचे इन्वॉल्वमेंट आशिल्लो। तांची नांवां अशीं आसात की प्रकाश हेल्मा, सुनील बिलवर आणि अक्षय तलवार ह्या 3 जाणांक हाजे पयलीं फातोर्डा पुलिसांनी मुंगूल जो अटॅक जाल्लो एक प्राणघातक हल्लो जाल्लो तातूंत भितर फायरिंग जाली। ह्या 3 जाणांक हांकां अटक केली आणि आता परत हातूंतले 2 जाणांक अटक केल्ली आसा आणि अक्षय तलवार हो एब्सकॉन्डिंग आसा। पुलीस हाजें इन्व्हेस्टिगेशन करतात आणि फुडलो तपास तांचो चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू वळखणेकर। गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता। दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। कावेलोसीम पंचायतीचो सरपंच डिक्सन वाज हांकां 50व्या जन्मदिसा निमतान हुनहुनीत परबी। तांकां बरी भलायकी आनी यश आवडटा। फ्रेंड्स फ्रॉम सेलिब्रिटी क्रुजीस हांणी परबी भेटयला। चलकारांनो, आता तुमकां अरेबियन तशेंच खासा गोंयच्या जेवणाचो आस्वाद घेवपा खातीर खंयच पयस वचपाची गरज ना। दिवचरचे हॉटेल ग्रँड टेबल घेवन आयला तुमच्या खातीर खासा भारतीय, चायनीज, अरेबियन आणि गोंयच्या जेवणाचो मेनू। हांगा तुमकां भारतीय जेवणाचे विंगड पदार्थ, चायनीज पदार्थां सयत खासा अरेबियन आणि तोंडाक रूच हाडपी अशी गोंयकारांची आवडटी नुस्त्याची थाळी सुद्दां जेवपाक मेळटली। तेन्ना वाट कोणाची पळयतात? दिवचले वतात जाल्यार मागीर ते लंच आसूं, डिनर आसूं वा फॅमिली सयत तुमची ट्रीप। ग्रँड टेबल तुमकां बरें रुचीक जेवणाचो आस्वाद दिवपा खातीर आतुरतायेन वाट पळयता। आयजूच भेट दिवची हॉटेल ग्रँड टेबल, बँक ऑफ बडोदा लागसार, सोनारपेट, दिवचले गोंय हांगा आणि रुचीक जेवणाचो आस्वाद घेवचो। 7709644339 ह्या मोबाईल नंबराचेर फोन करून आताच तुमचो टेबल बुक करा। सपनातल्या घराक आणि व्यवसायाक आकर्षक आणि आधुनिक इंटिरियराचो स्पर्श दिवपाक आनीकूय सोपे जातले, कारण आता तुमच्या खातीर आयिल्ले आसात एक्सिस इंटिरियर्स, जे रेजिडेन्शियल आणि कमर्शियल इंटिरियरा खातीर खास तज्ञ जावन आसात। प्लॅनिंग, डिझायन आणि एक्झिक्युशन सगळे टर्की प्रोजेक्ट्स एकाच कडेन।
प्रीमियम किचन, स्टायलिश वॉर्ड्रोब्स, मॉडर्न सिलिंग्स, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, एलिगंट फ्लोरिंग आणि फॅब्रिकेशन तांच्या प्रत्येक कामात गुणवत्ता आणि परफेक्शनाची हमी आसा. फ्लॅट्स आसूं, विलाज, फार्म हाऊस तशेंच दुकानां, ऑफिसां, हॉटेलां, क्लिनिक्स आणि हॉस्पिटल्स प्रत्येक सुवातीक दिता सुंदर आणि स्मार्ट लूक. आयजूच भेट दियात सांतिनेज, रसोडा सामकार, काकुलो मोला कुशीक, पणजे, गोंय. संपर्क करपा खातीर 7387943030 ह्या फोन नंबराचेर कॉल करात. एक्सिस इंटिरियर्स, ड्रीम स्पेस, परफेक्ट फिनिश. ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है.